소식 알려도랴 어서 두지 마구 감가 알코올 두 삽섬에 사지 너희는 바구이 걸어 삼시 너희는 바구이 걸어 삼시 두지 소식 알려도랴 오분두가 모여왔다 강두로는 대와 두지 섬에 사칠 가구디지 섬에 사칠 가구디지 सगळ्यांनी बरं दिसतं तुका येशूची कृपा या पवित्र मिसाच्या बलिदानात मी मागता सोपून गेल्या नेवीस अंजेला डायस देवान आपणाचो आपण वेल्यार म्हणणं बत्ता कसले पातोक तिची आसा जाल्यार ते बांतेंतून काडून सर्गीचे राजभाव करूंक आमी मागुया तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस सोंपता एनोस कार्दोजो आनी हेझेल फेर्नांदीस देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया कार्दोज वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता इनासियो फेर्नांदीस जोस्फिन फेर्नांदीस जुझे मार्टिन्स बेंतो बारेटो जुली फारिया रेमी फारिया निकलाउस फेर्नांदीस मारिया फेर्नांदीस विक्टर पिरिस मारिनानी फेर्नांदीस हे भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सगळे आसूं म्हजे भयण भावनो आमच्या जणेकल्याच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत तुफानां उपरासतात प्रोस उपरासतात तेन्ना तो जेसू आमकां म्हणटा भियेनाकात हांव तुमच्या संगताक आसा हांव तुमकां बळान बद्दा आनी हांव तुमच्या संगताक वाट चलून तुमच्या जिवितांत शांती खुशालकाय बरोबरसो दिता तरीच करपा हेच बळ आमकां सण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पिकोवणीचें जावं पातक्योस कोत म्हूण देवाच्या काकुतीक आमी उलो मारुया आनी कालसां तांदूक धरून आनी देवाचे काकुतीक कुलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया सोद पोतपिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कुन्यो विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध हे पासत बागेवन सुद्दां सांकवार मरे सगल्या दुताक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकूत सोम्या काकूत Isa kakut ko Isa kakut ko Somya kakut ko Somya kakut ko Somya 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 kakut ko प्रार्थूया
तो सोबीर किसराव तुमचे कास्की तेसाव तेबा मुका दुरात सर्वेस्परा आमचे विरुद्ध बरयलेले पातकाचे फर्मोण जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुताच्या पुनरुज्जीवनपणा वरवीं तुवें काडून उडयलें पास्काच्या गुटा वरवीं आमचे वयले ते निवार म्हूण मागता तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे त्या राजवट चलयता सासनाच्या सासनात दोर मृतांच्या इतिहासा वेले वाचप शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जिदेव दुसऱ्या जिदेवांचेर गुणगुणूंक लागले कित्याक दिसपट्टे सेवेंत तांच्या विद्वांचेर विसर पडटालो ह्या खातीर 12 जाणांनी सगळ्या शिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवणवांची सेवा आमकां बरी सोबना त्या पासत तुमी भावा भयणानो तुमचे मदलो बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन बोल्लोल्या 7 जाणांक वेंचून काडात हें काम तांच्या हातांत सोंपोवचें आनी सगळो आमचो वेळ मागण्यांक आनी देवाचें उतर परगडच्या कामांक लायतले ही येवजण सगळे सोबेन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान बोल्लोल्या इश्टेवाक विचून काडलो आनी तेचे बरोबर फिल्पाक प्रोकोराक निकानोराक तिमोनाक पार्मेनासाक आनी आंतियोकेच्या 9 शिसां निबलावाक हांकां तांणी धर्मदूतान मुखार व्हेले आनी हांणी मागणें करून तांचेर हात दवरले सर्वेस्पराचें उतर शिंपडत वेतालें आनी जेरुजाल्यांत शिसांची संख्या वाडत वेताली आनी पुष्कळ याज्ञिकांनी पर्यान भावार्थाक भेंग मारली सर्वेस्पराचें उतर देवाचे व्हड उपकार तुमचो जबाब जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती सगळीं म्हणया जसो आमचेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणणी सोंपता सितार वाजोवन तांकां दिनवासात 10 तारांची किनोरी दवरून तांकां सोट गितां गायात जबाब जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें सगळीं ताजी कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला जबाब जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मुशाचेर ताची नदर बसल्या तोच आमकां मरणांतली सोडयतलो तोच आमकां दुखोवलाच्या काळार दानो दितलो जबाब जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती उद्गार Alleluia.
सोरेस्पराक जय जय. सक्ता सर्वांच्या रचणारा, जेजू दयाल सोरवंडारा, आमचे खातीर खुर्सार मेलोय, मोहिमेन पुनर्जिवंत जालोय. सोरेस्पराक जय. सर्विस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सगळ्यास जुवां पोरमणे शुभोत्तमान. महिमा तुका सोया. सांज जातोच सीस दोर्याशी गेले, एका ओड्यार चडले आनी कफरनवाव वचूंक दोर्या उतरूंक लागले. जेजू तांचे सोंशे पावचे आदीं काळोख जालो. झणझणीत वारो सुटलो आनी दोर्या उचांबळ जावंक लागलो. सुमार 3 की 4 किलोमिटरांची वाट ताणून काडटोच ताणें जेजूक दोर्याचेर चलता आनी ओड्या लागीं पावता तो देखलो. तांकां भें दिसलें, पूण ताणें तांकां म्हणलें, हांव तो, भिवू नाकात. तेन्ना ते ताका ओड्यांत घेवंक कोत्ताले, पूण थंयच्या थंयच ते वेताले ते तोडीक होडें लागलें. सोमयांचें शुभोत्तमान. वखणीन तुका क्रिस्ता. म्हज्यो भयण भानू, हाजें पयलें वाचप धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें. थंयसर एक प्रस्न उप्रासलो वा थंयसर टेन्शन जाल्लें. संख्या वाडटाली आनीक देवाच्या उतराची मोडणी आनी उंड्याची मोडणी, जाचो सेवा दिवंक जाय आसली, मागणें बरे भाशेन जावंक जाय आसलें, थंयसर प्रस्न उप्रासलेलो. ही सेवा बरे भाशेन दिवंक जायनासली आनीक तशेंच जे देवाच्या उतराची मोडणी जाताली थंयसरूय जे मोल लावून आनी बरे तरेन मागणें करूंक तांकां आवगत जातालें. हो प्रस्न आसा म्हणटोच शीस कितें करतात, हो प्रस्न सुटावो करूंक आनी बरेपण येवंक एक जमात आपयतात. 12 शीस आनी दुसऱ्या शिसांक घेवन ते जमात करतात आनी ह्या प्रस्नाचेर भासाभास करूंक आनी जी जबाबदारी आसा ती जबाबदारी दुसऱ्या सोबे वांटूंक डिकन्स ते वेंचून काडटात. आनी हे भाशेन हो प्रस्न सुटावो करून ही जबाबदारी एकामेका सोबे वांटून जो देवाचो वावर आसा तो वावर फुडें व्हरतात आनीक उदीक जाय ती संख्या भावा भयणां वाडत रावता. म्हज भयण मानो, आमच्या जिवितांत आमी पळयता वेगवेगळे तरेचे प्रस्न आमच्या कुटुंबांत, समाजांत आनीक पयस सुबेंत उप्रासतात. एके फावटी ल्हान तो प्रस्न जावं, पूण तो आमी ताची बेपरवा आमी करूंक फावना. पूण गरजेचें ल्हान जावं व्हड तो प्रस्न जावं, गरजेचें म्हणल्यार सांगातान बसून भासाभास करूंक, सांगातान बसून भासाभास करूंक, बरो तो थाराव घेवंक आनी ज्यो जबाबदारी आसात त्यो जबाबदाऱ्यो एकामेका सोबे वांटूंक हे भाशेन बरेपण आमी हाडूंक. जितले जे आमच्या कुटुंबांत जे प्रस्न आसात ल्हान देखून आमी ताची बेपरवा करतले, आमी ताचेर भासाभास करची ना आनी ते सुटावे करूंक वावचे नात जाल्यार म्हज भयण मानू तो ल्हान प्रस्न मागीर व्हड जावंक पावता आनीक ताचो परिणाम खूब वायटोबो जावंक पावता. तर कुटुंबांत ते प्रस्न जावं, समाजांतले प्रस्न जावं, पवित्र सभेचे प्रस्न जावं, गरजेचे आमी ताचे भासाभास करून बरे थाराव घेवं. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारता तेन्ना आमी पळयता शीस ओड्यांत चडून काफारनांत वचूंक दर्याक उतरिल्ले आनीक काळोख जालो आनी काळोख जातोच झणझणीत वारो सुटलो आनी दर्या उंचाबळ जालो. भियेले ते आनीक ते पळयतात जेजू दर्याचेर चलता आनी ओड्या लागीं पावता तो ताणें देखलो. पूण कितें जालें, ते भियेले. पूण जेजून तांकां म्हणलें, हांव तो, भिवू नाकात, हांव तो, भिवू नाकात. आनी ते जेजूक होड्यांत घेवंक सोदताले पूण थंयच्या थंयच ते वेताले
ते ओडे तोडीक पावले थंयसर लागले. म्हजे बहीण मानू कितें आमकां नियाळूक मेवता. आयज आमच्या जण एकल्याचे जिवितांत आनी कुटुंबांत पळयता वेगवेगळे तरेची तुफानां उप्रासतात, वेगवेगळे तरेचे प्रश्न. आनी पयलें आमचें रिएक्शन कितें? वी गेट स्कॅर्ड. आमी भियेता. पूण जेजू म्हणटा भियेनाका. जेजू म्हणटा भियेनाका. आनी आमच्या जिवितांत केदोय व्हडलें तुफान येवं, केदोय व्हडलो प्रश्न येवं, इट्स नॉट डॅट आमचें तें पयस जातलें रोखडेंच ना. पूण तातूंतल्यान वाट चलूंक, तातूंतल्यान पॉयंट करून सुरक्षीत आमच्या ठिकाणार पावूंक, वो आमच्या जिवितांत बरेपण येवंक तो जेजू आमकां आपलो आदार, आपलो सांगात आनी आपलें बळ आमकां फाव कोत्ता. हांगासर कितें घडलें? जेजूक ते ओड्यान घेवंक सोदताले, पूण त्या तुफानांतले पॉयंट जावं जे सुवातेर ते वचूंक जाय आसले थंयसर ते सुरक्षीत पावले. आमच्या जिवितांत तशेंच तुफानां आसतलीं, प्रस्न उप्रासतले, पूण आमी बुडची नात, आमी पडची नात, आमी सांडची नात. कित्याक जेजू आमच्या बरोबर आसा, तो आमच्या बरोबर वाट चलता. तातूंतल्यान पॉयंट करून सुरक्षीत आमच्या जाग्यार पावून आनी आमच्या जिवितांत शांती, कुशलकाय, बरेपण येवंक तोच आमकां आदार आनी बळ दितलो. तर म्हजी भयण मानू, आमचो सगलो विस्वास आमी जेजूचेर दवरुया. सगले आमच्या जिवितांत कोस, दूख, तुफानां जेजूच्या हातांत घालुया आनी ताचोच आदार, ताचेंच बळ घेवन आमी फुडो करूंक गरजेचें आनी आमच्या जिविताची पावलां मारूंक गरजेचें. तो रीच करपा हेंच बळ आमकां जण एकल्याक मागुया. बेठोन एक आमी गायन गावया. रुपे भांगार मागिनाय. C30 पान 40 C30 पेज 41. रुपे भांगार मागिनाय, आखो संसार तुजो सारको, आमची Prima della muccia म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या तुमची मुरिदान सुट पदवीदार देव बापाक मानतात असणे सावूर मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस म्हणून मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रोत्साहन जावन ही देणी पवित्र कर. आमी भेटयता तें आत्मीक बलिदान मानून घे आनी आमकांच तुका सदां पोपलोलें दान सांग निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो. तुमची काळजां भरात. आमी ती सर्वेच प्रार्थाय वार्थ सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन बसूया. तुवें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा सोर काळी आमी तुका वाकाणूक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक व्हरत्या दोबाच्यान आमी कीर्ती करची. कित्याक क्रिस्त जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं पुर्विल्लो योग संपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत सोपुनायक पावलें. देखून पास्काच्या संतोशाचे नदार सगलो लोक, सगलो संवसार उलासता तुजे मुखार. तशें सर्गीच्यो सोर पदव्यो आनी देवदुताचो दरबार तुज्या वाकाणणीचें गीत सांगातान थांबून आसतना गायतात.
Sobesperace navin pietato subagi. Hosanna unsoi. सर्वेस्परा करस पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर देखून दुआपरी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाना पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो परत हिंसालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातल्यान पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणी कोऱ्याचें रगत पातकांच्या बॉक्सान मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगड्यासाक करात बाबट्टाचो गुट सोम्या तुझे मरण आमी समोरता आनी तूं परत येसो तुझे पुनर्जीवनपण देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या पुनर्जीवनपणाच्या उगड्यासाक आमी तुका जिविताचो सर्वोच्च कास पेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव करेन देखून आमी तुका तीन वाजता क्रिस्ताचे कुडीत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगड्यास कर अशें लिवा आमच्या भाग्यन बापा आनी फिलीप नेरे आमच्या कोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर नवीस तुजे सेवकीचो उगडास कर ह्या संवसारांतली तुजी सोशी तुवें तिका आपोवन व्हेली तुज्या पुताच्या मरणाची ती वांटिल्ली जाली तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाची ती वांटेली जावं तशें पुनर्जीवनपणाच्या बरबश्या उतरून गेल्या त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर हाच्या काकलुतीन अंतरलोल्यान सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यों दांकवार मारे देवाची माय सांगाती भाग्यों जुसे तिचो पोती भाग्यों धर्म दोता भाग्यों जुसे वाज सा मिंगेल सा फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वखणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जे क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं ताचे वरवीं आनी ताच्या संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार देव करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराज क्रिस्ताच्या येण्याक बरबशान उतरकतेल्यांक आमकां तुज्या दया काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवड दी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां
सोम्या जेजू क्रिस्तांत तुमच्या दोरमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पयस बाबाटाचेर दिसकार. आमचे कशे परमतिका शांती दी आनी तूं सिकायक वटान सांबाळ. तुजी येता राजबोध चलयताय ससनाच्या ससनात. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेका मोगान जीवची शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका पावना पूण एकू तोर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना आमी गायन गावुया. D12 ये तूं पान 3. D12 पेज 53. खुशाल मनान काळजाभोवती करुया मोजून करुया जेवण. खुशाल मनान काळजाभोवती करुया मोजून करुया जेवण. हे तूं जेजू आमचे मोदें साज आमकां उदोशिलें. Odmienić
प्रार्थूया. सर्वेस्परा, तुझ्या पुतान आपणाच्या उगडासाक करूंक फरमायलोली ह्या पवित्र गुटाची देणी आमी शिवल्या की आमचो प्रिती मोग वाडो म्हूण आमी कालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पूर, तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे असो. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात सोमयाचें शुभ वर्तमान परगटात. देवाचे बरोबर मागणे सामिगेलीक सामिगेल महापरव्या लढाईच्या दिसाक तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्तीच्या तलवाराच्या कुराक देवाचे पदवेन सैताना आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक हेमकोणांत लोटून घाल. कित्याक तो आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसारांत सळपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. निर्भागी आमची काळजां के 7 पान 142 के 7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत पडून आसली. निराशी